बेसिकली आतां 15 ऑगस्टाक आमचो 78 इंडिपेंडन्स डे आमी सेलिब्रेट करतले. सो तेज्या पयलीं आमकां पार्टीन सांगलें की आमी एक रॅली काडपाक जाय, तिरंगा रॅली म्हणून. आनी आमी फूल तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणजे फूल तालिगांवान आयज आमी लोकांक उलोवंक मारलो आनी लोक सगळ्यांनी बरो आमकां रिस्पॉन्सूय बरो दिलो. सो आमी फूल तालिगांव एक रावंड मारून येयल्ले आसा आतां आनी अरावंड एक 200 सुमार बायकी आशिल्ल्यो आयज. सो तो एक प्लस पॉयंट आसलो आमकां. खंयचे एरिया क्रॉस कवर केली तुम्ही? आमी तालिगांव मार्केटासून गेल्ले. तालिगांव मार्केटासून मागीर सेंट मायकल्स स्कुला कडल्यान स्ट्रेट करंजा लिम्सून दोनापावल सर्कल टर्न मारून परत तालिगांव रिटर्न आयला कम्युनिटी हॉल. रिस्पॉन्स कसो आसा? रिस्पॉन्स वॉज व्हेरी गूड. बरोच रिस्पॉन्स आयलो कित्याक आमी 2 दीस पयलीं तेजी तयारी केल्ली आनी लोकांचो रिस्पॉन्स म्हणजे खूब बरो आशिल्लो. सागर बांदेकर हांव डेप्युटी सरपंच तालिगांव. आयज तुम्ही रॅली बायक रॅली ऑर्गनायज केली, सो रिस्पॉन्स कसो आसलो आनी कशी? रिस्पॉन्स वॉज व्हेरी गूड. लोक खूब सारके इंथुसियास्टीक आशिल्ले. एक्चुली तिरंगा घेवन भोंवपाक इट्स प्रायड आमचो देशाचो तिरंगा घेवन भोंवपाक. सो ताच्या खातीर लोक सारके तुटून पडलेले भशेन ऑलमोस्ट 200 वयर बायक्स आयिल्ल्यो, फॅमिलीज थोड्यो आयिल्ल्यो आमचे बरोबर आनी आमची MLA आशिल्ली जेनिफर मोन्सेरात आमच्या बरोबर. सो आमी आमचो सेंट पॉल मार्केटांतल्यान चालू केलें. थंयच्यान मागीर आमी ते गोपिका विहार म्हणटा थंयच्यान टर्न घेवन सेंट मायकल, थंयच्यान मागीर मिरामार हायवेचेर गेले आमी आनी हायवे वयल्यान मागीर दोनापावल गेले. दोनापावलच्यान मागीर तशें आमी चर्च सेंट मायकल चर्च आसा थंयच्यान आमी कम्युनिटी हॉला कडेन आयले. हांगा आयले म्हणटकीर आमी नॅशनल एंथम म्हणून हेजी समाप्ती केल्ली आसा. रिस्पॉन्स वॉज व्हेरी गूड आनी सगळे जाण सारके इंथुसियास्टीक आशिल्ले बिकॉज ऑफ द फ्लॅग. Subscribe Prudent social media channel